Just imagine. Just imagine. Just imagine. Just imagine. Just imagine. हॅलो आणि परत एकदा जस्ट इमॅजिन तुमच्या खातीर घेऊन आयला हासोळीची माटोळी. इश्टानो एक्चुअली आतां हांवें कितें म्हटलें ताका कांयच अर्थ ना, पूण कितें तरी म्हणून प्रोग्राम स्टार्ट करपाक जाय न्ही. हांवें तर खरो इश्टानो इफ्फी गोंयांत स्टार्ट जावपाची आसा. 42वो अंक म्हणजे 42nd एडिशन ऑफ इफ्फी ह्या वर्सा परत गोंयांत जावपाची आसा. पणजेन तर इफ्फीची जय्यत तयारी सुरू आसा. सगळे कडेन कशें क्लीन आनी ग्रीन दवरपाचो यत्न चल्ला इफ्फी खातीर. अजून लेटस्ट शूटिंग हाडूंक ना कोणे तरी. एक पयलींचे क्लिप एज सून एज लेटस्ट विज्युअल येतली इफ्फीच्या तयारीचे आमी तुमकां ते दाखयतले. इश्टानो म्हजो एक इश्ट आसा, ताचें ऑब्जर्वेशन इतलें म्हणजे पळयात हां सॉलीड सामकें. ताच्या ऑब्जर्वेशना प्रमाण तो कितें म्हणटा, जेन्ना मनोहर पर्रीकरान CM आसतना पणजेन इफ्फी हाडली मागीर तेजें सरकार गेलें आनी आजून मेरेन सत्तेर येवन पावूंक ना. आनी आतां ह्या वर्सा आमचो CM दिगंबर कामत मडगांवां इफ्फी व्हरता उक्तावण. सो हाचो अर्थ असो न्ही की हर एक फ्रेंड जरुरी होता है आनी ताचें ऑब्जर्वेशन सुद्दां रायट आसपाक जाय. Just imagine. चीफ मिनिस्टर इफ्फीची तयारी मडगांवां पुराय जाली. अवघे थोडेच दीस उरले इफ्फीक. बरें, वॉट इज डन अँड वॉट इज नॉट डन टील नाव इन इफ्फी? What is done, what is not done. I don't have to answer to anybody. अय्यो अप्पा, हे क्या सुंदरा मैजी. ह्या जाग्यार पर्रीकर असलेलो न्हू, आतां ह्या जाग्यार जर पर्रीकर असलेलो न्हू, ह्या जाग्यार जर पर्रीकर असलेलो न्हू, तुमकां सांगता हांव डिटेल इन्फॉर्मेशन दितलो आसलो इफ्फीची तयारी कशी चल्ल्या खंय. तसो बाबू आसगांवकर सुद्दां कमी ना. इफ्फी मडगांवां व्हरता म्हणून बाबू आसगांवकर सद्या सामको चाळवळा, खळवळा. इनफॅक्ट ताणें ह्या वर्साच्या इफ्फीचेर फोग काडला सामको. Just imagine. महोदय बाबू आसगांवकार, तुम्ही ह्या वर्साच्या इफ्फीचेर काय आरोप केल्या. जशें की तुमी म्हणटात की रेड कार्पेटाचेर सरकारान मातशे चडच पयशे लायल्या खंय न्हू. 4 करोड. बरें, रेड कार्पेटाचे कितले पयशे दाखयल्या सरकारान? 9,300.34,800. एक मिनिट बाबू, तू जर म्हणटा की हे स्कॅम जाल्यार हांव म्हणटा हे स्कॅमाचो इल्लोसो बाबू. स्कॅम म्हणजे कितें? 1000 बी न्ही, लाख करोड हेका स्कॅम म्हणटा. कितें मिरीक स्कॅम? बरें, नॉर्मली इफ्फीचे स्कॅमां आमची इफ्फीची स्कॅमां मनोहर पर्रीकर भायर काडटा. ह्या वर्सा मनोहर आसगांवकर कसो कितें जागो जालो काय म्हणटा. इज मनोहर प्लेईंग पर्रीकर दीस इयर? आज आनी कोणे आरोप केल्ले? पर्रीकरान आरोप केल्लो आला. म्हाका आनी उमेद जाताली तेजेर हें करपाक, उत्तर दिवपाक. बरें बाबू, अंदूच्या इफ्फीक महेश भट येवपाचो आसा अशें आमी आयकलां. महेश भट वळखता मरे ताका? काही मनीस भटनी कडेन लग्न जालें म्हणून भट जायना. हो आतां हो तुवें जोक केलो काय कितें? एका जोक म्हणटा तुजी ब्राडा कडेन हांव कंप्लेन करतलां न्ही. चर्चिलाची नकल कित्याक मारूंक सोदता? कितें जोक मारता? चर्चिलाचे जोक बरे असतात. तुजी कंप्लेन करूं तुजी कंप्लेन ब्राडा कडेन करूं? कंप्लेंट जावपाकूच जाय आनी कळपाकूच जाय लोकांक. तुका खबर आसा रावण इफ्फीच्या उक्तावणाक येता खंय. तुजो फेवरेट शाहरुख खान येता खंय रिबीन कापपाक. आतां तो म्हाका खबर ना हें कितें नाटक तें दुसरें. ओके, म्हणजे हातूंनी नाटक आसा तर अशें तूं म्हणटा. बरें, म्हाका एक सांग, तुका हिंदी बी येता मरे? ना म्हणजे इफ्फीचे डेलिगेट्सां बरोबर तूं कसो उलयतलो? हिंदी बी उलोवची पडली जाल्यार. समजा सलमान खान इफ्फीक आयलो जाल्यार? वो ऐसा आलतू फालतू नहीं है, उसके सामने बैठेगा तुम भी हिलेगा. क्या है वो? इसका मतलब तुम उसके साथ बैठेला है, बात किएला है, पर तुम बात करते समय इतना हाथ क्यों हिलेला है? क्या?
मैं मन रहा था कि तुम इतना हाथ क्यों हिलाता है, काय को हिलाता है इतना हाथ? तुम्हारा हाथ पे इंक्वायरी हो गई तो इंक्वायरी होनी चाहिए, मुझे देखना चाहिए क्या है इसके अंदर हो। अरे वो मैच मत बढ़ो, वो मोड़ेगा एक दिन, वो मैच जास्त मत बढ़ो। क्या मैं कह रहा था कि वो मैच मत बढ़ो, खाली पिली आपट दोपट मत करो। हा बरे इफिक हे रजनीकांत येतलो सीएमान अशें डिक्लेअर केला फाटीच। बंडलबाजी सांगनाकर बाबूची हिंदी बरी हा, ताच्याकडे करप्शन एक्सपोज करपाची एक टॅलेंट आसा आणि तो कुदळूच म्हणटलो पिकास म्हणपाना, म्हणजे ही विल कॉल अ स्पेड आणि तो सुझान डिसोजा आयुष्यभर सुझान डिसोजा म्हणटलो। Just imagine. बरे सुझान डिसोजा म्हणटकच याद जाली, तुम्ही आत्ता बाबू आजगावकराची हिंदी ऐकली, आता आपल्या बॉसाच्या पावलार पावल दवरून सुझान डिसोजा हाली मेळत त्या फंक्शनाक हिंदी मारीत असता। इतना फिट है कि वो इधर आया और हमारे सबके तरफ तालियां देके हमारा दिल का उसको सुस्वागतम करेंगे। मैं वेलकम, ज्यादा देर नहीं लूंगी, लेकिन एक बड़ा कार्यक्रम है, तो जितना भी सोचो मुंह बंद करने को, सबको देख के सबको प्रणाम करना पड़ता, थैंक यू बोलना पड़ता और मांगना है कि हमेशा हमको ऐसा बैकअप देने को, तो जरूर स्पोर्ट्स आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ हमारा एक बहुत प्यारा दोस्त, इसका अच्छा टेक्निकल टीम के साथ, थैंक यू नानवती जी, वेलकम हमेशा टू गोवा। तालियां तालियां। इष्टानो तुम्ही सार्दिनाक पळयलो, अनकम्फर्टेबल सो बेस्ट सुजानाची हिंदी। बरे सुजानाची हिंदी आम्ही ऐकून आमचे तर कान बसलेच, मायक सुद्धा बंद झालो बाबडो, ताका सोसना जाली इतली बरी हिंदी। सार्दीन उलोवपाक स्टार्ट जालो तेन्ना पया मायक मदींच बंद, मायक मला आपण आणि रेडीच ना फंक्शन जावपाक आता। I declare the 57th National Games, football, squash, martial arts, sepak takraw, tug of war, swimming and diving, and water polo championships 2011-12 closed. इष्टानो रिनाउंड इंटरनॅशनल आर्किटेक्ट चार्ल्स कोरेया पणजेची ट्रॅफिक सिस्टम डिझायन करपाचो आसा खंय, म्हणजे पार्किंग कशें आसचें, कितल्यो गाडयो शारान येवच्यो, हांगासून कितल्यो भायर वयच्यो, कितल्यो मदीं अटकच्यो, बरें आनी सगळें ट्रॅफिक डिझायन। सो चार्ल्स कोरेयान सगळ्या तरणाट्यांक अशें सजेशन दिलां की जे तरणाटे 4 व्हिलर घेवन भोंवतात तेंच्यांनी गाडयेचें पार्किंग अशें करचें आनी ह्या तरेन करचें, आनी अशी गाडी शारान जर घेवन येतले जाल्यार अशें तांकां पार्किंग करचें पडटलें। पळोवन घेयात हा सारकें, कित्याक ह्या फुडें गाडी पासिंग करूंक व्हरतले तेन्ना हे स्टंट येवप सामकें गरजेचें। हे पळोवन तुम्ही अजाप जाले आसतले, तुम्ही म्हणटा आसतले कसली वेळ आयल्या ही आमचेर आयज, गाडी पास करपाक आतां व्हिलीज, डोनट्स, ड्रिफ्ट्स, 360 रब्बर बर्निंग मारून दाखोवचे पडटले काय कितें आरटीओ। कसली वेळ येयल्या न्ही संवसारान। म्हाजेरूय एकदां अशीच वेळ येयली, म्हणजे वेगळ्या प्रकारची, हांव तुमकां सांगूंक शकना की कसली वेळ येयली। इश्टानो, वॅन यू एनकावंटर अ ट्रू कॉम्बिनेशन ऑफ ब्युटी एंड ब्रेन्स न्ही, तुमची अशी तारांबळ उठता ना, तुमची अशी भंभेरी जाता ना, तुमी भ्रमिश्ट जाल्ले सारकें मागीर कित्याचें कितें उलोवपाक लागता आनी विचारपाक लागता। सिमिलर थिंग हॅपन टू मी वन डे। इश्टानो, जस्ट इमॅजीन म्हाज्या सारको मनीस, लचपी, भिवपी, स्वभावाचो सामको थंड, जर ताका वालांका आलेमावाचे इंटरव्यू घेवपाक जर जबरदस्ती धाडलो रिपोर्टर ना म्हणून, जाल्यार म्हाज्या सारके बाबड्याची कितें अवस्था जातली न्ही। Just imagine. अरे धुकलता कित्याक?
हांव करता कवर, सांग एडिटराक, हांव रिपोर्ट कवर करता, हांव रिपोर्टर येवंक ना न्ही आमचो, मागीर हांव येयला न्ही आतां, कित्याक जाणां आमचो मेन रिपोर्टर येवंक ना आयज, म्हणून म्हाका हे रिपोर्ट कवर करपाक धाडला ही प्रेस. हांव तसो केन्ना करूंक ना आनी आतां हेजी तर बाय ये बाय, हांव रिपोर्टींग करपाक येयला मगा, प्रेस स्टार्ट कर मगा. हॅलो वालांका, अबे हांव तुज्या फुड्यान आसा, रिपोर्टर परेश परब, तुजी आयज प्रेस कवर करपाक येयला गा, प्रेस स्टार्ट कर. स्टार्ट करूया. चलना कितें अभिस्तो गायला. अरे हो तो सार्दिनाचो मायक कितें रे तो ओदळ फंक्शन जायना जालो तो अय बाबूश मातसो मायक सारको कर मरे मातशें बेगीन. हय स्टार्ट करूया. ओके, कितें विचारू आतां, नर्वस जाला सारको हांव. ओके मॅडम, वन क्वेश्चन, what about mining problem? Who is in there? No. Actually, how it started? No. Is mining report like PAG report? No, madam. Maga pahili sang. What will be the outcome? No. How much is the income of outcome or outcome of the income? Regarding Goa, I would like to say that the Shah Commission is looking into it. अरे होय न्हू. And Anything else you want to ask? Anything else? No. Yes, madam. Actually, no, you are looking good today. Actually, you are looking fresh today. See, fresh. What do you mean by fresh and not fresh? I mean, So do you have an answer for that? no, madam. My vacha is basleli, and I don't know why. What do you think about mine business? Now, I am not the Shah Commission, right? So let the Shah Commission come with the report. Actually, I am behaving like a goyo today. मला जावपाची ना ही प्रेस. हांव रिपोर्टर बी जावपाचें लायकीचोच ना जाल्यार जावपाना म्हाका ही. बेश्टो येयलो हांगा लज करून घेवपाक म्हाजी. शी कित्याक येयलो हांव, कसली बुद्धी जाली म्हाका येवपाची. ना हें म्हाका न्हू, हें रिपोर्टींग बी म्हाका न्हू, हें हांव इमॅजिनेशन करता तेच बरें आहा. कित्याक येयलो म्हाका रिपोर्टींग करपाक. आनी काय प्रश्न ना म्हाजे कडेन, जालें सोंपलें. Thank you very much. थँक्यू या आनी मोते विसव जायच हांगासर इश्टानो, मेळया विसवा उपरांत. तो पर्यंत हांव चिंत्ता वेर आय वेंट रॉंग, म्हाका कित्याक प्रेस कवर करपाक कळना. कितें क्वेश्चन्स Just imagine.